प्रितीच्या भावान भयणो, आमचो देव आमचे बरोबर सदांच चलता आनी तो आमचो जायतो मोग करता आनी आमी ताचो ताळो आयकूंक प्रयत्न करूंक जाय. आमी ताचो ताळो आयकूंक जाय. अशीच एक घडणी आसा, एक काणी आसा. एक दोतोनीच्या वर्गांत एक भुरगो आपल्या टिचरी लागीं विचारता, टिचर, देवाचो ताळो कसो आसा, ओ देव कसो, देवाचो ताळो कितें, मिन्स लायक कसो आयकूं येता, आमी कसलो तो, ओ देव कसलो, हें तुवें पळयलां जाल्यार आमकां सांग. सो हेंच न्हू, हें आयकून ही टिचर आतां चिंतता कसो करून ह्या प्रस्नाचो जबाब ह्या भुरग्याक दिवचो काय म्हणून. आनी ती जबाब दिवचे पयलीं देवा लागीं मागता आनी देवाक विचारता, देवा तूंच म्हज्या भितरल्यान तूंच ह्या भुरग्याक सांग, ओ तूंच उलय. आनी तेन्ना ती उलोवंक लागता. ती म्हणटा, देव देवाचो ताळो जावन आसा तुज्या इश्टा सारको, तुज्या आवय बापाय सारको, तूं जो कोणाचो मोग करता ताचे सारको. आनी हे भाशेन ती ताका हे देवाच्या उतराची, देवाच्या ताळ्याची ताका समजून दिता. आनी ह्या दोगांय मदें न्हू, टिचरी मदें भुरग्यां मदें भितरल्यान काळजांतल्यान एक संतोश कसो, एक खुशालकाय कशी भितर उत्पन्न जाता. मग अशा भावान भयणो, देवाचो ताळो इतलो मोवाळ आनी देवाचो ताळो इतलो गूढ. आनी आयज आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा हे देवाच्या उतराक, हे देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवन आयकूंक. आयची वाचपां आमकां हेंच करूंक आपयतात. आमी पयल्या वाचपांत पळयत जाल्यार एक परिस्थिती दिसून येता की मोइजेसा फाटल्यान जोशुआ इस्रायल परजेक देवान भासलेल्या देसांत वता. आनी आयज आमी पळयता पयल्या वाचपांत जोशुआ इस्रायल लोकांक आपयता आनी म्हणटा, तुमी आतां कितें करतले? हांव नदीचे पलतडी आसतना तुमच्या पुर्वजांनी ह्या देवाक मान दिल्लो, ह्या देवाची सेवा केल्ली, जाणें तांकां इजिप्तांतल्या देसांतली भायर काडलेली, त्या देवाक तुमी मान दितली, त्या देवाक तुमी सेवा करतली काय म्हण तो विचारता. तुमी ह्या नव्या देसांतल्या देवाची तुमी सेवा करतली काय म्हण तो तांकां प्रश्न घालता. आनी तो म्हणटा, तुमी तुमचे निर्णय कितेंय जावं दी, हांव आनी म्हजी फामील ह्या इजिप्तांतल्या देसांतल्यान काडलेल्या त्या देवाची, जो आमकां राखतालो, आमच्या पुर्वजांक ताणें राखले आनी सांबाळले आनी तांचे बरोबर चल्लो, त्या देवाची आपूण सेवा करतालो म्हूण तो सांगता. आनी तेच परीन दुसरे लोक, दुसरे इस्रायलकार, तेय तेंच म्हणटात आनी त्याच देवाची ती सेवा करूंक ती निर्णय घेतात. प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात दुसरें चित्र. हें आयचें शुभ वर्तमान गेल्ले आयताराचें शुभ वर्तमानाचें कंटिन्युएशन कशें. जेन्ना जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, जायते जुदेवांक, जायते जे जेजूचे फाटलावदार आसले, जायते जेजू वांगडा भोंवताले, ताच्या 12 शिश्यां भायर जे दुसरे आनी शीस आसले ते जेजू बरो भोंवताले. जेजूक पळयल्लो तेमी मिलाग्री करता तो, जेजूक पळयल्लो तेमी शिकवण दिता तो. आनी हें पळोवनूय न्हू तांकां जेजूचें उतर आयकूंक, देवाचें उतर आयकूंक ते फाटीं सरतात. तांकां तें मानूंक अवघड जाता. ते जाणा तांकां तेमी पळयलां जेजूचे दैवीक सैम, तरी आसतना ते जेजूक देव म्हूण मानूंक तयार नात. आनी ते म्हणटात हें मानूंक तांकां अवघड जाता आनी ते जेजूचो फाटलाव करूंक सोदतात. जायते जाण ते सोडून वेतात. आनी जेजू हें पळोवन तो जाणा कोणाक आजून विस्वास दवरनात ते जाणा आसलो. आनी तो आपल्या 12 शिश्यांकूय होच प्रश्न घालता आनी म्हणटा, तुमी म्हाका सोडून वतले बी काय किंवा विचार करता. आनी ह्या वेळार म्हज्या भावा भयणो, पेद्रू हो जबाब दिवन म्हणटा, सायबा, आमी आनी कोणाशी वचूं? तुज्या लागीं सासणाचीं उतरां आसात. आयज आमकां जेजू हेंच विचारता, तुमी बी म्हाका सोडून वचत काय?
आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो जायते प्रश्न येतात. आमच्या जिवितांत आमच्या धर्मा वयर जायते प्रश्न येतात. आमच्या भावार्था वयर जायते प्रश्न येतात आनी आमी जायते फावटी आमकां मानूंक अवघड लागता. आमच्या जिवितांत आमकां देवान सगळें दिल्लें आसा. देवाचें उतर आसा, आमकां मीस आसा, आमकां साक्रामेंत आसात. पूण तरी आसतना आमी देवाचेर भावार्थाचे खातीर आमी दुबावतात आनी आमी फाटीं सरतात. आमी केन्ना केन्ना ह्यो चाली आमी करूंक जाय म्हूण करतात, पूण आमी देवाचेर भावार्थ दवरूंक गरजेचो. आमी जाणा देवाचें उतर केन्ना केन्ना आमकां समजना, पूण आमी तरी देवाच्या उतराचेर चिटकून रावन देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून थोडो वेळ सारून जायत जाल्यार देव आमकां सगळें उगडापें करतलो. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणीनो, देवाच्या उतराचो हो गोड ताळो आमी आयकूंक प्रयत्न करुया. आमी देवाचें उतर वाचतात सदांच, पूण आमी ह्या उतराचेर ओगी बसून नियाळ करूंक गरजेचें. आमी तर नियाळ करिनात जाल्यार आमकां देवाचें उतर आयकूंक येवचें ना. आमचें मन आमी दुसरे कडेन लावंक तयार आसात, दुसऱ्या वस्तूंनी वा दुसऱ्या कामांत आमी दवरूंक तयार आसात, पूण जायते फावटी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक विसरतात. आयज आमकां जेजू हेंच करूंक आपयता. आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी जे आयज घडये आमी मागण्यांत बसता आसतना देवाचें उतर आयकुया, ताचो गोड ताळो आयकुया, ताची मोवाळ उतरां आयकुया आनी हेच उतरांचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिवितांत आनी आमच्या काळजांत देवाची ही खुशालकाय आमी अनुभवुया.